एप्रिलांत दोनापावला रावपी एका फामाद वेवसायिकाचो बंगलो फोडिल्लो। चोरांनी बंगल्यांत आशिल्ल्या जाणट्या जोडप्याक न्हिदिल्ले कडेन बांदून घालून ही चोरी केल्ली। दोनापावलाच्या ह्या दरोडो केशींत पुलिसांच्या हाताक कांय लागूंक नाशिल्लें, मात 6 म्हयन्यां उपरांत केशींत ब्रेक थ्रू। दोनापावल हांगा देंपो घराचेर एक डेकॉयटी जाल्ली। त्या गजालीक आतां सांगला त्या प्रमाणे 6 म्हयने जाले। खंयसरूच तेन्ना पुलिसाक कांय क्लू मेळनासले की अशी बातमी भायर येताली की ते डेकॉयटी करून खंय तरी आमचे इंडिया भायर बांगलादेशान गेले म्हणून आमकां कळोन येतालें। पण आयज पणजे पुलिशेक एक ब्रेक थ्रू जाला ह्या केसीन। पणजे पुलिसेन पयलो जो एक्यूज ज्या डेकॉयटी केसींक लिंक आसलेलो तेका अरेस्ट केल्लो आहा। जो अरेस्ट केला तेजें नांव हा मोहम्मद अली। हो मूळ उत्तर प्रदेशाचो, पण कलांगूट हांगा तो रावता म्हणून कळोन येता। तेजेर आरोप आहा की मोहम्मद अलीन जे डेकॉयटी करपी जे लोक आसले तेका तेणे हाडपाचे आनी हांगाचे घर आयडेंटिफाय करून तेका हेल्प करपाची, डेकॉयटी करपाक हेल्प करपाची आनी डेकॉयटी करून तेका आसा तसो धाडपाचो, तेतून प्लॅनान तो इनवॉल्ड आसलो म्हणून कळोन येता। पयलो जो पणजे पुलिसेन एक्यूज आतां तेंच्यांनी अरेस्ट केला तो मोहम्मद अली। अशेंय कळटा की मोहम्मद अली हेज्या पयलीं तेजेर खुबश्यो केसी आसा आनी केसी कारणान मोहम्मद अली फाटल्या 6 म्हयन्याक पयलीं कोलवाळे झेलीन तो भितर आसलो म्हणून कळोन येता। आनी अशेंय कळोन येता की मोहम्मद अली जेन्ना कोलवाळे झेलीन आसलो तेन्ना जे मेन जे देंपो हावजाचे डेकॉयटी आहा तेय खंय तरी कोलवाळे झेलीन आसलो आनी कोलवाळे झेलीनूच तेंची ओळख जाली आनी ओळख जावन तेंचो प्लॅन जालो आनी जेन्ना भायर येयले तेन्ना ही डेकॉयटी तेंच्यांनी केल्ली आहा। सो आतां सांगल्या त्या प्रमाणे मोहम्मद अलीक पणजे पुलिसेन तेंच्या कडेन लिंक आसा म्हणून आतां मेन एक्युजा कडेन लिंक्ड आहा म्हणून तेका अरेस्ट केल्लो आसा। आतां मेळटा त्या म्हायती प्रमाण दुसरे की मोहम्मद अलीचे कंटिन्युअस तो फोनार तेंच्या वांगडा आसलो म्हणून तेंकां क्लू मेळ्ळा आनी त्या क्लूवाचेर तेका आतां अरेस्ट केला आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा तें आतां पणजे पुलीस करता। राजेश नायका वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।